केपेच्या बेतियाबाट वाठारांतल्या रस्त्याची सामकी वायट स्थिती आसा। यो वच करप्यांक त्रास सोंसचो पडटा। तशेंच सिलिंडराची गाडी ह्या चिखलात आडकून पडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायली। 3 म्हयने पयलीं वीज खात्यान भुंयगत वीज केबल घालपा खातीर रस्तो फोडिल्लो, मात भुंयगत वीज केबल घालून लेगीत रस्तो दुरुस्त करूंक ना। हे विशीं संबंधिताक जाप विचारले जाल्यार हे काम आपल्याचें न्हय, भौशीक बांदकाम खात्याचें आसा अशें सांगतात। देखून ह्या सगळ्याक वीज खातें आनी भौशीक बांदकाम खातें जापसालदार आसा असो आरोप थळाव्यांनी केला। चिवली हो साधारण फेब्रुवारी स्टार्ट केल्लो आनी स्टार्ट केले तेन्ना हांवें तुमकां सांगलें अरे पळय खळी मारता त्यो फाटाफाट केबल घायले उपरांत फाटाफाट पुरवया आनी कवर म्हणून दामोर गेले, पूण आयकलें ना तुमी। हांवें डिपार्टमेंटाक सांगलें इलेक्ट्रिसिटी, तो म्हणपा लागलो हें आपल्याक केबल घालपाचें। कसली केबल? इलेक्ट्रीक केबल? इलेक्ट्रीक केबल। हांवें इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक हें सांगलें, पूण तो कितें म्हणटा तें दामोर घालपाचें काम आपल्यागेर न्हू, ते PWDचें। आनी कितलेशे फावटी हांव सांगलो अरे ते PWD आपल्यागेर न्हू म्हणटा, आपल्याक कांय सांगलें ना म्हणटा। आता हे केबल घालून जालें तेंगेलो? केबल घालून जाले। आता कितली तेंप जाला केबल घालून केबल जालें? घालून जाले आता 3 म्हयने जाले। 3 म्हयने तेच पावस येयला, आता पावसाक काय करपा मेळपा? हेजे फाटल्यान खणून तेमी ते सगळे दामोर घायलो। दामोर घातलो। फकत भित्या बाटान तितलोच उरला। आता कितली एरिया, कितलो रोड सुमार ही आसा? साधारण 2 किलोमीटर वयर जातलो। सगळो फोडून दवरला तसो आसा? तसो आसा। आनी आयज एक कितें इन्सिडेंट जाला हांगा? आयज इन्सिडेंट म्हळ्यार ती गॅसाची सिलिंडराची गाडी येयल्ली लोकांक सप्लाय करपाक, आनी आमची ते वटेन येयली ती, पूण हिंगा हांव परत बाजारांत वचपाक भायर सरलो तेन्ना रोमन आसा, भितर वचून आसा आनी सगळे सिलिंडर खाली केल्ले आसा। आनी भायर सरलो आनी फोटो काडले। म्हणटकीर अशे तरेन हे लोकांचे फाटल्या दिसा कोणा एकल्या पांयां फातर भरलो हिंगाच, हे कवर मारलो पळय आसा ते पांय चिरपा पडलो। एक दीस मागीर गाडयेचो टायर फुटलो। अशें कितलेशे लोकांले टायर फुटून गेले, पांय चिरले, पूण गव्हर्मेंट सांगल्यार कोणूच लक्ष दिना डिपार्टमेंट। तुमची मागणी कितें आसा? हे जाता तितली बेगीन सारकी करचें, जर दामोर जायना जाल्यार पासून बेत तरी घालचो। हें कितें कोणा अरे म्हळ्यार त्या झोजोपी गाडी काडली न्हू, हय हें कितें आतां कितें फातर पुरो म्हळ्यार आपूण हाल सकाळ करता म्हणपा लागले। आतां कितें आतां रातीको कोण पळ जाल्यार कितें करतलो? ताका लागून हे ताळे हांवें पुरो लायल्या थिंगा, कोण रातचो कोण आमचे पडों शकता, कोण हेजे निसरता तेच जाता न्हू। मागीर आपूण हाल सकाळ करता जाल्यार केदों कोता खबर थिंग म्हणटा ते बंद केले। हे करता थिंग म्हणटा मरे ते जेसीबी ना न्हू, त्या जेसीबी हाड गाडी काडली तेगे। आता हे केबल घातल्या ते लायटीचे केबल? हय लायटी केबल। आमगे वाड्यार फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर हो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रस्तो फोडलेलो, तो केबल घालपा जाय देखून फेब्रुवारीच्या 22 तारखेर 2026 वर्साक। आनीक आजून पर्यंत आयज जुलयाचो 1 तारीख जाली तरी पूण हेका दामोर पडोना। आनीक आमकां जायते प्रॉब्लेम जाता रस्त्या लागून। आमगे गाडी ते फोंडा पडटाय, मनीस चलोन आसता तोवूय भितर पडटा, कोण सायकल घेवन आसता भुरगे पडटाय, जायत जाण पडले। आनीक आतां पयत जाल्यार हे सगळी ड्रेनेज कशी जाल्ली आसा रस्त्याक। आनीक हांव मागता सरकारा लागीं जाता तितल्या बेगीन हे आमगे वाड्यार काम करून दिवचें। प्रॉब्लेम म्हळ्यार आमकां येता वचपाक आमकां चड त्रास जाता, कित्याक रस्त्यार फोडल्यार उदक सगळें भरता, तेन्ना कांय कळना कोण खंय आहा तो कळना। आतां भुरगीं वयता हेची सायकल घेता स्कुलाक वयता तेन्ना तांकां खबर आसना कितें आहा तें, तेन्ना तो उदकान पडले जाल्यार भुरगीं स्कुलाक वचपाक बंद जातली। थंय आमकां प्रॉब्लेम जाता चड। आनी आमी कितें मोटरसायकल घेवन वयता तेन्ना आमकां कांय कळना ते खंय व्हाण आहा तें, थंय आमकां चड प्रॉब्लेम जाता।